घालत्या काळजात मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामची सौम्य मिरता व्हडा मनांत तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेल्यो आमी जावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्य पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सौम्य आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता घालत्या काळजात मंदिरात तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामची सौम्य मिरता व्हडा मनांत तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो तेल घेवन गेल्ल्यो 5 बुदवंत देडयो लग्नाच्या संभ्रमांत बाग घेवंक सुकल्यो घेवन वसनांतल्यो भायर पडल्यो. हेच्या वांजरांत जेजून सांगचे तें उतरां आमच्या जिवितांत मोग उमळ्ळो तें तेल घेवंक ताणें दिवचो उलो पाळूंक हे मिसाचें बलिदान आमकां आदार जावं. आज ही गरज मता बघेवंत एफ्रेजिया एवढो तिंगळ आमचे केरळांत जल्मोवन माद्र जावन आपणाचें जिवीत मोगान सारिल्ली हिचें स्मरण करता. 1897 जल्मोवन ह्या आमच्या गांवांत जियोवन हें जिवीत कशें मेसूचें गी देवाक म्हणून प्रयत्न केल्ली आमकां एक मादरी जावन आसा. तशेंच आज आमी अंकुर मरयेच्या मुंती फेस्ताक तयाराय जावन तेच्या जल्माक तयाराय जावन नव्यान आमी सुरू करता. हें सगळें आमचें जिवीत देवाक मानूचें तसलें जावंक आदार जाता. तरी आमी मिसाचें बलिदान भेटयतना प्रत्येक जण ह्या इरेद्या पासून आमी मागया. सर आमचें उणेपण वळखून घेवन बक्षाने मागून सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच अंकुर मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्य काकूळट कर काकूळट कर सौम्य काकूळट कर काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर काकूळट कर क्रिस्ता काकूळट कर सौम्य काकूळट कर काकूळट कर सौम्य काकूळट कर काकूळट कर. प्रार्थुया. प्रत्येक जण ह्या मिसाचें तेसावन दिल्ल्या पासून तूं आमी मागता. देवा आमच्या सुरवणदारा भगिवंत फ्रेजी 7 तिंगळ तुजे विश्वासी अंकवारीची परब आज आमी संतोषान संभ्रमता. जेजूच्या मोगान भरलेलो अंकवार बेस मानान लेखूंक आनी आमच्या हर एकल्याच्या बेसांत आत्म्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक
Amen. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतल्या वाचप. भाव भयणीनो, पयस्तान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलेलो न्ही. म्हाका धाडलेलो सुवार्ता परगट करूंक. थंय क्रिस्ताच्या कुर्साचें बोड पयस जायशें मनशाच्या जन्माच्या उतरां बिने ती परगट करूंक म्हाका धाडलां. नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता. पूण बाचावेक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्याची रुजवात. पयत पुस्तकी अशें बरोवन आसा, जाणाऱ्यांची जन्माय हांव नाश करतलो आनी बुद्धवंताची बुद्धवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो. बुद्धवंत आतां खंय आसात? शास्त्री खंय पावल्यात? वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात? ह्या संवसाराची जन्माय देवान पिशेपण म्हूण करून सोडला न्ही. देवान आपले जन्मायेन थारायिल्ले प्रमाणे संवसार आपलेच जन्मायेन देवाची वळख दवरूंक सकाना जालो. देखून आमच्या संदेशाची पिसाये मुखांतर सतमणतेल्यांनी ताराण जोडूंक देवाची खुशी जाली. वय जुदेव कोणा मागतात, ग्रेक जन्माय सोदतात, पूण आमी कुर्सायिल्ल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवांक तो एक आडखळ आनी हेर जातींच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्त देवाची सकत आनी देवाची जन्माय. कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता तें मनशाचे जन्मया प्रास उत्तम, आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता तें मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट. देवाचें उतर हें. पृथ्वी सगळी सोरेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सोरेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. नितिवंतानो, सोरेस्पराक उल्हासाचें गीत गाया. विधे काळजांच्यांक असले स्तुती सोंपता. विणे वाजोवन सोरेस्पराक वाकाना. दा सरयांचे किन्नारेन ताका संगीत करा. पृथ्वी सगळी सोरेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सोरेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळी ताची कर्तुवां विश्वासपणाची. न्यायनितीचो सोरेस्पर मोग करता. ताच्या विश्वासी मोगान संवसार सगळो भरला. पृथ्वी सगळी सोरेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. राष्ट्रांच्यो आलोचनो सोरेस्पर व्यर्थ करता. परजेंच्यो येवजण्यो तो निर्फळ करून सोडता. पूण सोरेस्पराची मांडावळ ससनाक बाळटा. ताच्या काळजाची योजना संततेच्या संततेक ताकतात. पृथ्वी सगळी सोरेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. Alleluia, 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 alleluia. मनशापुता समोर उबी रावंक फावो जायशें तुमी कळनासतना मागा आनी जागृत रावा. Alleluia, 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 alleluia. सुमी तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका सुम्या.
जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येताना देवाचें राज्य हे परी म्हणयत 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नतल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नतल्ल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्यां सांगता आपल्या कोळसुल्यांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक घळाई केल्ल्यान तांकां सकाळांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. अळे होरेत आयलो, ताका मेळोवंक येया. इतलें आयकल्लेंच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातुल्ल्यो बुदवंतां लागीं म्हणूं लागल्यो, तुमच्या लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या सरशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयत्यो आसल्ल्यो देडयो ताचे सांगता लग्न सला भितर सरल्यो आनी दारवटो दांपलो. थोड्या वेळान उरल्ल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हणून हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्त मुखार भावन आनी भयणीनो, हाच्या दोनी वाचपांनी एक शब्द एक विशय वापरलेलो आसा आनी इल्लो तद्विरुद्ध रितीन वापरलेलो म्हणून सांगयेत. बुदवंतकाई हेच्या पयल्या वाचपांत सांत पावल म्हणटा कोरिंथकारांक बरोवन, जुदेव खुणां मागतात, ग्रीक जानवाय ह्या बुदवंतकाय सोदतात, पूण आमी कुर्साचें पिशेपण परगट करूंक आयल्या. जानवाय ह्या बुदवंतकाय सोदतात कसली? संवसारी. सगळें आपणाच्या मती प्रमाणे आपणाक समजोवच्या प्रमाणे चलच्या पासत. पूण कुर्साच्या विशयांत, जेजूच्या मरणा विशयांत ही बुदवंतकाय वळखूंक शकना. अरे मरण, कश्ट, समस्या कोणाक जाय? जेजूचें मरण परगट करचें आनी ग्रेक बुदवंत मनीस, समजून आसलो मनीस हें वळखूंक शकना. हे आमच्या राजवा भायर देवाच्यो वाटो, जायत्यो देवाच्यो वाटो आमच्या राजवा भायर, आमच्या समजुने भायर आमकां तें वळखूंक कश्ट जाता. देखून जेजून सांगिल्लें उतर आसा, ल्हाना भुरग्यां बरें जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींचे रिक्षणान. ल्हाना भुरगीं तर्क करूंक वचनात, वळखतात, समजून म्हणून न्हय, विधेय जातात. आमच्यो जायत्यो संगती देवाच्या सर्गींच्या संगतीक आट आपोवंक आमची मोत सकना. कित्याक सर्गींच्या संगतीक आनी संवसारी संगती साम्य ना. आमच्या मोतीन आट आपोवंक सांगच्यो संवसारी संगती मात्र. संवसारी संगती आट आपोवंक शकता, जायतें करूंक शकता मनीस, पूण देव एक रसन न्हय. इज नॉट ए क्रिएशन, इज द क्रिएटर. आनी त्या खातीर ही रसलेली मोत कितली ती बुदवंत जावं, कितली शानी शार्प जावं, देवाक आट आपोवंक शकना, देवाचे वाटो समजूंक शकना. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांत सर्वेस्परान सांगिल्ली ती उतरां आसात, जशें मळब पृथ्वेतावन अलग आनी वयर आसा, तशी म्हजी चिंता तुमच्या चिंतपाची उंच आसात, उंच आसात. ती आमी आमच्या मोतीन, आमच्या सक्तीन धरूंक जायना. खालतीकायेन देवाक विधेय जातना ताची समजून आमकां दोदिता. येन्स आयच्या वांजेलाक येताना बुदवंत आनी बुद्दू 5 देडयांचे ओपारी मुखान जेजू शिकयता सर्गींचे राज कशें म्हणटा. आतां ती बुदवंताय कसली? संवसारी बुदवंतकाय आमचें जिवीत, म्हजें जिवीत शाबितायेचें, भद्रतेचें,
एका रितीन संपूर्ण मुठी भितर आसचें तसलें म्हाका जाय जाल्ले बरें चलचें तसलें जिवीत बांदून हाडूंक म्हजी बुदवंतगाय शिकयता. पूण थंयच सर्गींची बुदवंतगाय म्हजें जिवीत कितलें भद्रतेचें आसल्यार तें एक क्षणीक, ताका एक लिमीट आसा. देव थंय मात्र तें शाबीत संपूर्ण जोडटा म्हणल्यार समजून येना. म्हजें जिवीत म्हजे इतल्याक दवरिना, हेरां सांगता वांटून घेता, हेरांच्या गरजेक पावता, हेरां सांगता म्हजें जिवीत बांदून हाडटाना मोगा शिवाय तें बांदून हाडूंक जायना. तें मोग म्हणलो कोळसुल्यांत तें तेल मागीर वयचें पडटा. जर तें वरिना सर्गींच्या राजाक प्रवेश जावंक जायना. तरी भावांनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना सुमयेचो प्रकाश आमच्या बोतीचेर मागून घेवया. आमच्या नाकाच्या मुखार मात्र आसचें न्ही, जायत्यो संगती आमकां समजना तसल्यो आसात. जेन्ना आमी खालतेपणी देवाचो उजवाड आमचेर मागता, आमची वाट सलीस जाता. सुमया तुजो उजवाड, तुजो प्रकाश म्हज्या वाटेक म्हजी वाट उजवाडायता, तुजें उतर म्हजी वाट उजवाडायता. Your word is a light for my steps. सुमी सदांच आमची वाट उजवाडो, वचो आमचो अत्रेक. आमेन. Kange sumya kaniko मोगल तुझ्या भुरग्यांचो दिन वशिका जांदिवच्यो जांत्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवासो भेटयता बापा वायंदाकांसो अर्पिता तुका Gorto mogaso ekvotaso bapa Krista kuragadi tu amka Kange somya kaniko Mogal tuja burgancho Din washika zandiuncho Zantyo tuja mogacho. भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मननायक महिमेक आमच्या एकल्या पयसुच्या देवा सरस्पर म्हणून घे. भोववर्त्या देवा, भगिवंतू अंकवार एफ्रेजिया हिच्या जिवितांत तुझ्या मोगाची विचित्र पदवी परजळटा. ती वळखून आमचे सेवेचो हो वाकन्नेचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंदवण्यांक पाठ करून आनी सर्गींच्या संतोशाच्या अत्रेगांनी भरून तुजी साखरी ध्यानी मणी करूंक आमकां कृपा दी म्हणून खालतीकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोफय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वर्षाने करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां बसत तुज्या विचित्र मोगाची मांडवळ आमी वाखणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गे तुका जय जय.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही देखता. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्ल्यांत त्या आमच्या वामणीजी काकूळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरल्या समेस्तांक तुजे फजळीत गमोट पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. ओंकार मरे देवाचे मेये संगती, भगवंत जुजे दिजो पती, भगवंत धर्मदता, भगवंत धर्मदता आनी भगवंत एवफ्रेसिया आनी सरकाळी तुका बऱ्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना सांगात आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान उतरेक आमकां तुजे उदारका करतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्यार आसोती पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमणे आम्हा समेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतले मी सुमेस्तां सुभागे. सुमया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड ससनाच्या जिविताक सांबाळ. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जीव तुझी दिता पदकांच्या पासांतलो म्हाका राखताय. प्रकाशी सूर्य तूं उजवाड फामताय. जिवीत मोचे नंदन करताय. जीविताक वारा कुर्पे सागोरा वंदन ये क्रिस्ता. स्वाग स्वाग सर्गीराया दुर्बळ्या काळजान मोच्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कश्टा मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडींत दिश्टी पडच्याक भगिवंत एफ्रेजियाचे देखीन जेजूचें कश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकच लब्धूंक आमकां घटाय दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मोगळा सर्वेस्पोर तुमचे सोय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचे वयर घालूं. तुजो चड मोग करता. वसुदेयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां आत्म्यान घेवंक जेजूचे नोवेन आमी संजय संभ्रमता हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक मोठव्यान तरी सकड सांगाता मेळ्या म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां
आणि हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. तुजे ताव केदीच हांवें वैकुंचो म्हाका सोडी नाका. ओडता हेतलानी सोद्या फुलां एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या. सकट सांगाता मेळया सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया मोरये वगळसिया. ए बाळमोरये सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी सभार्दन्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे संगता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणयेंत सडवणदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडता. हांव सुमयेची चरण दसी म्हणून प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या खुशेक तुज्या जिणयेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची जिणी तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमले आसता. आमच्या कुटुंबाचेर तुजी दराळ आशिर्वादां मागोवन धाड. आमच्या कुटुंबांत मोग एकवटू आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. सांगात हांवें मागया ए मोरये तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टां दुखांत विघ्नां अनवरांत आमकां तूं पाव. तुज्या आमच्या जिवनाक गरज पडचें सर्व तुज्या पुता लागीं मागोवन दी. ए बाळ मोरये तुका फुलां अर्पण आमी तुका मान करता. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोंवारी प्रसार करतात तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो करण्यांचो आनी शगुणी जिणयेचो परमळ आमचे भोंवारी प्रसार जायसर कर म्हूण मागता. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आजून कधी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगत बिरेदाचुमे बोपया गादी विनंती कर आतां आमच्या मरणाची घडी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें सदां आनी सदां सर्वता. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवण तो तुमकां मैपसान आनी काकुळटीन वागोवं. दुलो भयान तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. Garcia Tikata Vernia Gayati Chesada Sargarat Tebara Moriye Garcia Garcia Marie Mogar putra sobe Amkamri आशीर्वादी वामका. भगवंताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.